नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बेरेस्तारा मंत्रिमंडळाची महत्वाची बसका जाली। ह्या बसकेन 3 महत्वाचे निर्णय जाले। DDSSY भलायकी कार्ड धारकां खातीर आभा कार्डाची नोंदणी सक्तीची आसा। ओ आनी ब वर्गांतल्या नोकर भरती खातीर कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचे आसा आनी मुख्यमंत्री सरळ उद्योग सहाय्य येवजणेक मान्यताय दिल्या। हे निर्णय बसके वेळार घेतले। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इज आभा मेंटेन DDSS वयली जितली सगळी कार्ड आशिल्ली त्या सगळ्या जाणांक आभा मेंटेन कंपल्सरी दिवपाचो थारायला। हातूंतल्यान एक गजाल निश्चित जातली की आमी आभा कार्ड सगळ्या जाणांनी घेतल्या कारणान तांकां कंपल्सरी जो आभा नंबर मेळपाक जाय, तो DDSS कार्डाक तो आभा नंबर मेळटलो। मेकिंग द नॉलेज ऑफ कोंकणी इज एसेन्शियल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप A and B पोस्ट एक्सेप्ट for the post of the professional college and the post of the consultant in the directorate of the health services. कोंकणीन परत एकदा नॉलेज ही कंपल्सरी केल्या आमी। फक्त हेल्थ सर्विसेसांतले कंसल्टंट हांकां ना आनी प्रोफेशनल कॉलेजींतले पोस्ट ऑफ इन प्रोफेशनल कॉलेज फक्त हे दोन जर सोडले बाकी सगळी कडेन कंपल्सरी केली आसा। A आणि B मेळना ना पयलीं हांकां कोंकणी कंपल्सरी नासली, ताज्या वेळार मेळनासलें म्हणून कोंकणी येयना सुद्दां जाल्यार तांकां आमी अपॉयंट करता। हेल्थ कन्सल्टंट आणि खंयची प्रोफेशनल कॉलेजीस फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट कॉलेज आसतली किंवा इंजिनियरिंग कॉलेज आसतली। हे प्रोफेसर आमकां अजुनूय मेळना। जर मुख्यमंत्री सरळ उद्योग सहाय्य योजना ही आमी फाटल्या आमच्या बजेटरी प्रॉमिस आशिल्लें की आमी मायक्रो अँड स्मॉल ह्या सगळ्या जाणांक आमी इंटरेस्ट सबसिडी दिवपाची थारायली। जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण शुक्रारा सांजे म्हणजे आयज 5:30 वरांचेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले। जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीच्या उक्तावणा बरोबरूच जुवारी पुलावेल्या फ्लायिंग रेस्टॉरंटाचो आनी पर्वरेचो नियोजीत उड्डाण पुलाचो बुनयादी फातर घालतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोंया खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा, आनंदाची गजाल आसा। खास करून साऊथ गोंयातल्या लोकां खातीर जुवारीचो दुसरी लेन म्हणजे पूर्ण जुवारी ड्रीम आमी गोंयकारां खातीर फाल्यां सांजचो खुलो करता। ताजे उक्तावणाचो कार्यक्रम फाल्यां सांजचो 5:30 वरांचेर मोबालीस आमचे माननीय रोड एंड हायवे मिनिस्टर माननीय गडकरीजी हे येतात। त्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी प्रेजेंट रावचे। 3 कार्यक्रम, एक म्हणजे जुवारी ब्रिजाचे इनॉग्रेशन, दुसरे रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंटचो फाउंडेशन स्टोन आणि पर्वरी 4 लेन ओव्हरहेड ब्रिजचे मेन फाउंडेशन स्टोन घालपाचे आसा। सगळ्या सदस्य गोंयकारांनी 5:30 वरांचेर जुवारीच्या नवीन लेनीच्या ब्रिजाचेर हो कार्यक्रम जातलो। गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारी सावन सुरू जातले। पयल्या दिसा राज्यपालांचे अभिभाशण जातले। ह्याच अधिवेशनात 2024-25 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर जातलो। अधिवेशनाचो कालावधी अजून निश्चित जावपाचो आसा। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली। अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। अधिवेशनाचो कालावधी कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेन थारतलो, मुख्यमंत्र्याची माहिती। Summoning of assembly, legislative assembly from the 2nd of February. 2nd February to ती मागीर BAC मिटिंगेंतल्यान थारता। बजेट बजेट म्हणटलो, गव्हर्नर एड्रेस जातलो, बजेट म्हणटलो। आता ती BAC करतली। दर वर्सा डिसेंबर आणि जानेवारीन शियाळे अधिवेशन जाता। उपरांत मार्चांत अर्थसंकल्पी अधिवेशन जाता। अंदू जानेवारीन शियाळे अधिवेशन जातले अशें सभापती रमेश तवडकार हाणें स्पश्ट केल्ले, पूण आतां थेट अर्थसंकल्पी अधिवेशन जातले। पावसाळी अधिवेशन ऑगस्टांत सोंपिल्लें।
मार्च वा एप्रिलांत लोकसभा वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं राज्याचो अर्थसंकल्प सादर जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पयशांच्या हावेसाक लागून गोंयकारांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचें न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. तशेंच पर्यटकांक क्लबांत व्हरून फटोवपाचो वेव्हार केल्यार हॉटेल मालकाचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान बेरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसके वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. 1 जानेवारी 2023 ते 21 डिसेंबर 2023 मेरेन 197 वेगवेगळ्या ड्रग्स पेडलरांक अटक केला. तशेंच तांच्या कडल्यान 204 केजी वेगवेगळो गांजो जप्त केला. गोंयच्या भुरग्यांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचें न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. 1st of January to the 1st of January 2023 to the 21st of December 2023 या इतक्या पिरियडात जवळपास आम्ही 197 हे वेगवेगळे ड्रग पेडलर्स म्हणून किंवा लिडर्स त्यांचे कोण या सगळ्या लोकांक अरेस्ट केले आणि जवळपास 204 केजी डिफरंट ड्रग्स आता तू बघा म्हणजे कोकेन, चरस, गांजा 204 केजी ड्रग्स सीज केलो. which is cost is approximately 8.38 crores of rupees as a cost estimate. 8.38 crores approximately cost estimate. आणि हो सगळो ड्रग परत तुमकां कळपाक आमी जे वेर्ना हांगासर सॉरी पुणे हांगासर जो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आसता थंयसर एवरी 6 म्हयने किंवा एका वर्सा जी डेट ठरलेली आसता त्या डेटीक तो हे करता डिस्पोज करता. थंयसरून फाटले फावटी हांव पर्सनली ड्रग डिस्पोज करपा खातीर हांव पर्सनली थंयसर गेल्लो. तुमचे रिपोर्टर खूब जाण थंयसर आसले. त्या खातीर म्हणजे डिफरंट टायप्स तितून वेगवेगळे हांव तितून मागीर इन डिटेलान वतना कितले गोवन धरले कितले नॉन गोवन धरले बट ते सगळ्यो गजाली आसा भितर. म्हजें समेस्त गोंयच्या भुरग्यांक आव्हान करता ह्या ड्रग्सांच्या विशयाच्या कोणीच कोणाच्या भानगडीक पडचो न्ही म्हणटा तसो. आणि कोणी जरी सांगले जाल्यार आमी खुबशे फावटी आमचे गोवन भुरगे बी ह्या नाका जाल्ल्या लोकांच्या नादाक लागून तितून अडकतात. त्याची सगळ्या जाणांक आव्हान करता म्हणजे पयशाच्या हावेसाच्या पोटी कोणी असल्याच बिझनेसाच्या नादाक लागचे न्ही. नॉन गोवन कोण आसा ताका टायम टू टायम आमचे एंटी नार्कोटिक्स आनी पुलीस हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लक्ष दवरून आसा आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां ट्रॅक करून तांकां अरेस्टूय करत आसा. खंयसरूच ड्रग्स आमी टॉलरेट करचे ना. आमकां टुरिजमाच्या बाबतीत आमी म्हणटा की असले टुरिजम आमकां नाका म्हणून आमकां बऱ्या टुरिस्टांक आमी म्हणटा सदांच आमी वेलकम करता. जे ड्रग्स म्हणजे बाकीचे सगळे जे गोंयचे नांव पार करपी कितले टुरिस्ट आसा पळय आमचे टुरिस्ट आमकां केन्नाच नाका. ताच्या खातीर सातत्यान आनी पुलीस फोर्स आनी बाकी सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम डिपार्टमेंट लक्ष दवरून आसा. शिंदळकी व्यवसाय वा डान्स बार हांच्या नांवान पर्यटकांक लुटलो जाल्यार 6 म्हयन्या खातीर हॉटेलाच्या लायसना सयत हेर सगळीं लायसनां सीज करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची शिटकावणी. प्रॉस्टिट्युशनच्या केसीच्या बाबतीतूय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अरेस्ट करीत आसा आणि आमी त्या खातीर सांगला आमी खंयच्याच बाबतीत ना ड्रग्स ना प्रॉस्टिट्युशन टॉलरेट करचे ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट. आणि अशा पद्दतीची डान्स बार किंवा प्रॉस्टिट्युशन चलोवपी जर आमकां मेळत जाल्यार सीज करतले आनी एकदा बंद जायत जाल्यार तेची परत 6 म्हयने ओपन जावची ना. परत सांगता हांव म्हणजे खंयच्याय टुरिस्टाक म्हणून जर एखाद्या डान्स बार जर ताका लुटलो म्हणून आमकां कळत जाल्यार पर्टिक्युलरली ताची सगळी लायसनां जी आसा पळय ती सीज करतले. आणि आमकां ऑलरेडी माझ्या डिपार्टमेंटा कडेन एक्सायज लायसन आसतलें बाकी टुरिजमचे परमिशन आसतलें सगळीं लायसनां बंद करतले. ताका आपलो धंदो 6 म्हयन्याक बंद करून दवरचो पडटलो. त्या खातीर जे आपली रेस्टॉरंट बार्स हे कितें जे चलयता तांच्यांनी हे जे कोण थंयसर भोंवतात पळय न्ही एजंट बिजंट कोण थंयसर जे भोंवता टुरिस्टांक हाडून लुटपाचो जो प्रकार करतात चुकून सुद्दां जे आमकां कळ्ळें अमक्या रेस्टॉरंटान जाता आनी टुरिस्टांक व्हेल्लो सुद्दां म्हणून टुरिस्टान जर कंप्लेंट दिली जाल्यार त्या हेका सोदपाचो सोडून दी कोणी व्हेल्ला ताका ताजें रेस्टॉरंट बंद जातलें ह्या बाबतींत. कारण तेणी त्या रेस्टॉरंटान जर पर्टिक्युलर ताका हेडा आसा
जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसता खरीद धंदे आमकां जे आमचे कडेन कंप्लेन आयला ते तेन्ना सीज करता ताजेर कंप्लेन जाता कोण चलयता तेजेर केस ऑलरेडी फायल जाली आनी केस रजिस्टर्ड जाली ताका सुद्दां ड्रग्सा वांगडा इंटरनॅशनल आयज आमकां खंयसर आतां शेवटी कोण चलयतालो हाजेर केसीसूय रजिस्टर्ड जाल्या ड्रग्सा वांगडा इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट आणि सेक्शनचे केसीस गोंयांत वाडत चल्ले जेका ह्युमन ट्राफिकिंग जे म्हणटा पळय न्हू ते आमचे पुलीस डिपार्टमेंट मॉनिटर करतात आनी तांकां ट्रॅक करून तांकां अरेस्ट करपाचो प्रयत्न प्रत्येक फावटी करता हाज्या फुडें आमी ते ऑलरेडी करचे ना तो ते डायरेक्ट डिवाइस कॅन्सल करपाचे विज्ञापत्र आसा कारण तेजे ज्यो केसीस आसा पळय जवळपास 20 ते 22 लोकांनी वेगवेगळ्या लोकांनी केसीस फायल केल्या प्रोसिजराचेर केल्या क्वॉलिफिकेशन आमचे इवन जो डिपार्टमेंटान केल्या भायल्यांनी केल्या 22 कंप्लेनी तेजे केसीस जे हायकोर्टान मॅटर चालू आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्र्याच्या शिटकावणे उपरांत कळंगुटेत चलपी बेकायदेशीर नायट क्लबांचेर बेरेस्तारा मध्यान राती मामलेदार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पुलिसांनी धाड घाली. ह्या कारवायेन मामलेदार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वट्ट 11 नायट क्लब सील केले. कळंगूट वाठारांत चलपी बेकायदेशीर नायट क्लब सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो. ते प्रमाण अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली. सध्या गोंयांत दर्यादेग वाठारांनी बेकायदेशीर घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. भायल्या पर्यटकांक क्लबांनी व्हरून लुटतात हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर बेकायदेशीर क्लबांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान दिल्ली. हे उपरांत बिरेस्तारा मध्यान राती प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मामलेदार तशेंच पुलीस एक्शन मोडात. पर्यटकांक क्लबांनी व्हरून लुटपाचे प्रकार 13 क्लबांनी चलताले. तातूंतले वट्ट 11 नायट क्लब पुलिसांनी सील केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पुलिसांनी ही कारवाय केली. काल बिरेस्तारा रातचे 10 वरांचेर जॉयंट मामलेदार तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी त्याच बरोबर कलंगूट पुलीस अधिकाऱ्यां बरोबर काल कलंगूट वाठारांत बेकायदेशीर रितीन वावुरताले 11 नायट क्लबाचेर काल सील मारली. ह्या 11 सील करपी नायट क्लब्स म्हणजेच नॉर्म्स पब, ज्युपिटर, महफिल, डेव्हिल्स क्लब, 3 किंग्स, 39 स्टेप्स, पॉश नॉश, ब्लॅक हार्ट, ट्रॉपिकल 24/7, कोडा, प्लांटेशन लीफ ह्या सारख्यो कलंगूट वाठारांत बेकायदेशीर वावुरपी नायट क्लब हांचेर काल सील केली. सुवेवस्था दवरपाची आनी नेम पाळपाची सरकाराची वचनबद्धताय उक्तायल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान दिल्ले खर शिटकावणेक जाप दितना ही चाल सुरू जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा परतलो. बेरेस्तारा आलेक्सान सनबर्न म्युझिक मध्यान राती 12 मेरेन चालू आसतले अशें सांगिल्लें. पूण बेरेस्तारा तिळसाणेर आलेक्सान आपली उतरां सारकी परतिली. पर्यटन खात्याच्या परवानगीचेर हे सनबर्न म्युझिक चलतले अशें आलेक्स सिक्वेरा सांगता. As far as we are concerned, Department of Environment, till this minute, no permission has been granted by us to sunburn. The Environment Protection Act permits the state government to give a relaxation up to midnight on 15 days in the year. Takes 15 days in the year, and vis-a-vis the month of December, from 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th and 31st. Functions can be held till 12 p.m. in the night. Why am I wanting to clarify? Because the impression is being created that this permission has been given specifically to sunburn. I am again repeating, till this minute, no permission has been given by the Environment Department. Which permission they are required to take? I do not know. I only know regarding Environment Department, we have given no permission till this minute. Next point is any function that is held during the dates I had mentioned earlier, 24th December,
31st December. The functions can go on till midnight. Is it function or only sound, music? Function can go after that Function, also. well, we are talking about sound. We are Sound, talking only about sound. So I don't know if you still require a clarification. If you want a clarification, I'll clarify. Sound till 12 o'clock. So now even Sivan sir today, government is going to 10 o'clock. So if tomorrow, No, I'm coming to it. Our permission is secondary to the permission being granted by tourism department. So if the tourism department grants a permission till 8 p.m., we abide by it. If they give permission till 10 p.m., we will stand by it. Whatever their permission states, we will abide by that permission. So it depends on tourism department. Because they are the licensing authority. Now, High Court has ordered some committee to look into this matter. So the committee has been formed yesterday by the chief So secretary. the committee will give permission. Committee doesn't give permission. I think there's something amiss in whatever you are saying. The High Court has directed the committee to monitor. High Court has not given powers to the given powers of the government to that committee. Any other question? सुद्धा परमिशन मागितलं जाल्यार तुम्ही कितें कित्याक? दे आस्क परमिशन आफ्टर 10. We can't contradict the tourism department permission. Tourism department permission is the main permission. साखळे देसाई नगरांत सुरू आशिल्ल्या भुंयगत वीज केबल्स घालपाच्या कामा खातीर जमनींतल्यान ड्रिलिंग करतना उदकाची मेन पायपलायन फुटली. ताका लागून शुक्रारा सकाळ सावन देसाई नगर वाठारांत उदकाची पुरवण बंद जाली. सध्या वाठारांत भुंयगत लायटीच्यो केबल्स घालपाची गरज ना. सरकार हाचेर बेस्टोच पयसो खर्च करता. ह्या कामा खातीर लोकांक मात उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा अशी नाराजी थळावो नगरसेवक प्रवीण ब्लॅगन हाणें उक्तायला. ही जर मशिनां जी पायपलायन जी तोडल्या ही पायपलायन तोडल्या तितून आमकां परत अशें त्रास जातले. आतां सकाळच्यान आमकां उदक ना आनी एकदां अशेंच तेंचे पायप फुटोन अशेंच हें जाल्लें. म्हणजे ही पायपलायन घालता ती ही परत हे पायपलायनीन भितर केबल आनी 2-3 केबल आसा. हे केबल आसा काय ना हेका लागून हे परत हे जो प्रॉब्लेम जो आसा हो आमचो कायमचो हांगासर देसाई नगरान उरतलो. हे इतकें काल तेंच्यांनी हे पायप तेंच्यांनी ओडटा आसतना हे पायप तेंच्यांनी हांगासर हे फोडलां. कितके फावटी जाले आतां पर्यंत? तेंची आतां कालच्यान ही आनी एकदां अशेंच पायप हे जालें ही दुसरी फावटी हांगासर हे प्रकार चालूच आहा. हे प्रकार चालूच आसा. आयज परत एकदां तुमचे फुडें हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान येता. हांव हांगासलो नगरसेवक प्रवीण ब्लॅगन. हांगासर अंडरग्रावंड पावर केबल ले करपाचें काम खूब दीस जाले सुरू जाल्लें आहा. जवळ म्हयनो 1.5 म्हयनो पयलीं JCB घालून खणटाले तेन्ना 3-4 वेळा पायपलायन फोडली. आनी जे दिसा पायपलायन फोडटा ते दिसा देसाई नगराक पाणी मेळना खबर. आनी हांगासर बांय ना आनी अदर सोर्स ऑफ वॉटर ना आनी वॉटरा शिवाय तुमकां खबर आहा की जगणें मुश्कील आसा. आतां तेंच्यांनी मशीन हाडून इंटरनल ड्रिलींग सुरू केल्लें आहा आनी केबल ले करपाचें काम. आयज परत एकदां पायपलायन फुटल्या आनी जवळ जवळ ही 100 मिटरचे स्ट्रेचाचेर ड्रिलींग चालू तेंचें आहा. आनी आतां पायपलायन खंय फुटल्या ही कळपाक मुश्कील आसा. मोट्यांनी 2 कडेन पाणी व्हांवता एट अ डिस्टन्स ऑफ 200 मिटर. आतां ते पायपलायन खंय फुटल्या ती सोदून काडपाक लागून म्हाका कसो सबंद दीस वयतलो. आनी देसाई नगरच्या रेजिडेंटांक परत आयज त्रासान घातलेलो आसा ह्या डिपार्टमेंटान. मी CO कडेन चेअरपर्सना कडेन कितके वेळा विनंती केली की एक कोऑर्डिनेशन कमिटी करा. त्या कमिटी अंतर्गत त्यांचं देखरेख असतो. हांगासर सुपरवायझर ना काय ना, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचो मनीस ना, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो मनीस ना. आनी हांगासर जे मजूर जे लेबर लोक हे खणटात तेंच्या भरोसाचेर काम चालू आसा. आनी आतां हांगासर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ती कोण ना. ती पायपलायन केन्ना रिपेर जातली जी शाश्वती ना. तेका 1 दीस घेवं शकता ते 2 दीस घेवं शकता. माझी सरकारा कडेन कळकळीची विनंती आसा, अनाठाई पेस्ट पयसो तुमी खर्च करूं नाका अंडरग्रावंड केबल करपाक. अंडरग्रावंड केबल आमकां हांगासर गरज ना. हांगासर जंगल एरिया न्हू ही, हांगासर आमकां अंडरग्रावंड केबलची गरज ना. तुमी कोट्यांनी रुपया खर्च करता. ते आतां आयज पावर केबल घालता, अंडरग्रावंड ड्रिलींग करून घालता. फाल्यां जेन्ना हे अंडरग्रावंड केबल घालून जातलो तेन्ना मागीर पायपलायन जेन्ना फुटतली पायपलायन डिगींग करता तेन्ना ते केबल पंक्चर करतले. मागीर तेन्ना आमकां 2-3 दीस लायट आसची ना.
कित्याक तुमी हे अशें कारस्थानां करता, कितें काम करता तें शिस्तीन काम करा, नाजाल्यार काम करूं नाका. सरकारी पैसो लोकांच्या तिजोरी, लोकांचो पैसो, सरकारचो पैसो म्हणजे लोकांचो पैसो असो तुमी वायफळ घालूं नाका, बेश्ट करनाका, खर्च करनाका. काम करतले जाल्यार शिस्तीन करा, नाजाल्यार काम स्टॉप करा. आमकां ओव्हरहेड लायन आहा ती पुरो आसा हांगासर. आमकां ओव्हरहेड लायन आशिल्ली म्हाका प्रॉब्लेम जायना. तेजो देखरेख ओव्हरहेड लायनीची सारकी करा तुमी. सरकाराक परत एकदा कळकळीची विनंती, हात जोडून विनंती करता की देसाई नगरच्या लोकांचे पेशन्साचो मी अंत पळोवं नाका, नाजाल्यार आमकां मोठें आंदोलन करचें पडटलें. पैशाच्या हावेसाक लागून गोंयकारांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. तशेंच पर्यटकांक क्लबांत व्हरून फटोवपाचो वेव्हार केल्यार हॉटेल मालकाचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसके वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. 1 जानेवारी 2023 ते 21 डिसेंबर 2023 मेरेन 197 वेगवेगळ्या ड्रग्स पेडलरांक अटक केला. तशेंच तांच्या कडल्यान 204 kg वेगवेगळो गांजो जप्त केला. गोंयच्या भुरग्यांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. 1st of January to the 1st of January 2023 to the 21st of December 2023 या इतक्या पिरियडात जवळपास आम्ही 197 हे वेगवेगळे ड्रग पेडलर्स म्हणून किंवा लिडर्स त्यांचे कोण या सगळ्या लोकांक अरेस्ट केले आणि जवळपास 204 kg डिफरंट ड्रग्स असे तू होता कोकेन, चरस, गांजा 204 kg ड्रग्स सीज केलो. which is cost is approximately 8.38 crores of rupees as a cost estimate. 8.38 crores approximately cost estimate. आणि हो सगळो ड्रग परत तुमकां कळपाक आमी जे वेर्ना हांगासर सॉरी पुणे हांगासर जो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आसता थंयसर एवरी 6 म्हयने किंवा एका वर्सा जी डेट ठरलेली आसता त्या डेटीक तो हे करता, डिस्पोज करता. थंयसरून फाटले फावटी हांव पर्सनली ड्रग डिस्पोज करपा खातीर हांव पर्सनली थंयसर गेल्लो. तुमचे रिपोर्टूच खूब जाण थंयसर आसले. त्या खातीर डिजीज म्हणजे डिफरंट टायप्स तितूर वेगवेगळे हांव मागीर इन डिटेलान वतना कितले गोवन धरले कितले नॉन गोवन धरले, बट ते सगळ्यो गजाली आसा भितर. म्हजें समेस्त गोंयच्या भुरग्यांक आव्हान करता ह्या ड्रग्सांच्या विशयाच्या कोणीच कोणाच्या भानगडीक पडचो न्ही म्हणटा तसो. आणि कोणी जरी सांगलें जाल्यार आमी खुबशे फावटी आमचे गोवन भुरगे बी ह्या नाका जाल्ल्या लोकांच्या नादाक लागून तितून अडकता. त्याची हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता म्हणजे पयशाच्या हावेसाच्या पोटी कोणी असल्याच बिझनेसाच्या नादाक लागचे न्ही. नॉन गोवन कोण आसा ताका टायम टू टायम आमचे एंटी नार्कोटिक्स आनी पुलीस हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लक्ष दवरून आसा. खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां ट्रॅक करून तांकां अरेस्टूय करत आसा. खंयसरूच ड्रग्स आमी टॉलरेट करचे ना. आमकां टुरिजमाच्या बाबतीत आमी म्हणटा की असले टुरिजम आमकां नाका. म्हणून आमकां बऱ्या टुरिस्टांक आमी म्हणटा सदांच आमी वेलकम करता. जे ड्रग्स म्हणजे बाकीचे सगळे एरिया गोंयचे नांव पार करपी कितले टुरिस्ट आसा पळय असले टुरिस्ट आमकां केन्नाच नाका. ताच्या खातीर सातत्यान आनी पुलीस फोर्स आनी बाकी सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम डिपार्टमेंट आसा. शिंदळकी व्यवसाय वा डान्स बार हांच्या नांवान पर्यटकांक लुटलो जाल्यार 6 म्हयन्या खातीर हॉटेलाच्या लायसना सयत हेर सगळीं लायसनां सीज करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची शिटकावणी. प्रॉस्टिट्यूशनच्या केसीच्या बाबतीतूय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अरेस्ट करीत आसा आनी आमी त्या खातीर सांगला की खंयच्याच बाबतीत ना ड्रग्स ना प्रॉस्टिट्यूशन टॉलरेट. सनबर्न महोत्सवाचे सुवातेर आवाजाचे प्रदूषण जावचे न्ही हाचे खातीर उच्च न्यायालयान बिरेस्तारा म्हत्वाचो निवाडो दिलो. सनबर्न आयोजकांक राती 10 उपरांत म्युझिक वाजोवपाक मनाय केल्या. हे विशींचो कृती आराखडो बिरेस्तारा उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान न्यायालयान सादर केलो. महोत्सवाचे सुवातेर 3 उपसमित्यो आणि मध्यवर्ती प्रदूषण देखरेख उपसमिती तैनात करतले. उपसमितीत पुलीस उपनिरीक्षक, सर्कल इन्स्पेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी हांचो आस्पाव आसतलो. जाल्यार मध्यवर्ती समितीत पुलीस निरीक्षक, मामलेदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अभियंतो हांचो आस्पाव आसतलो अशें कृती आराखड्यात म्हटलां.
एक्शन प्लॅन आसा तो हायकोर्टा कडेन प्रेजेंट केलो गव्हर्मेंटान आनी तातूंत कितल्योश्योच स्टेप्स कितले घेवपाच्यो आसा आनी थंय सायटीर कितें तयारी दवरल्या सरकारान दवरतले ह्या बाबतींत जो प्लॅन आसा तो हायकोर्टा कडेन सबमीट केल्लो आसा. त्या प्रमाणे थंय जे एट द वेन्यू ज्यो कमिटी आसतल्यो तातूंतल्यान एक कमिटी म्हणजे नॉयज पोल्युशन एनफोर्समेंट कमिटी म्हणून आसतली. देन देर वील बी अ कमिटी कॉल्ड एज सब कमिटी. ताज्या शिवाय एक सेंट्रल नॉयज पोल्युशन कंट्रोल कमिटी म्हणून आसतलें. हातूंत एडिशनल कलेक्टर आसा, ताजे बरोबर PI, PSI, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसतले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर्स आसतले, इंजिनियर्स आसतले, ताजे बरोबर कितलेसोच पुलीस फोर्स आसतलो थंय. हे सगळे आसा ते जे नॉयज लेवल आसा पळय तें कंट्रोल करपाक हे मेकॅनिझम सरकारान थंय दवरला आनी दवरतले. वेगवेगळे ऑफिसर्स थंय अपॉयंट करतले. आतां तातूंत कितें म्हणलां की जर जे मॅक्झिमम डेसिबल लेवल जर जितले प्रिस्क्रायब केल्ले आसा ताजे परस ते जर वाडले समज जाल्यार ह्यो ज्यो आमच्यो ऑथॉरिटी आसतल्यो थंय तांकां 10 मिनटाचो टायम दितलो की ते लेवल कमी हाडपाचें म्हणून. जर 10 मिनटां भितर जर तांचें लेवल कमी जायना जाल्यार इमिजिएटली हे जे ऑफिसर्स आसा ते एक्शन घेतले आनी ते पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट जावं कितें जे म्युजीक जे चालू आसा ते बंद करताले. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की हो जो इव्हेंट आसा तो सरकारान परमीट केला 28, 29 आनी 30th. 31 तारखेक सरकारान परमीट केल्लो ना. हे आमी हायकोर्टान आज स्टेटमेंट करून क्लियर केल्लें आसा. दुसरी गोश्ट हो इव्हेंट आसा तो फक्त 10 मेरेन रातची चालू आसतलो, 10 फुडें चालू आसचो तितलेंच परमिशन दितलें सरकार. सो हो इशू आसा तो सामको आतां क्लियर जाल्लो आसा. त्या बद्दल आतां काही दुबाव धरपाची गरज ना. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे